मेंटेनन्स करपाची कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आहा काणकोणचो एकुलतो एक बस स्टँड कदंबा बस स्टँड काणकोणचो फाटली कितलीं वर्सां जालीं सामको वायट परिस्थिती आसलो, बिकट परिस्थिती आसलो. ह्या हेजो बस स्टँडाचो ज्या टोटल एंटायर फूल कामा खातीर एक 2015 एस्टिमेट जाल्लो. तो हातूंत सगळ्या रुफींग आसलें, स्टीलचें पेंटींग आसलें, बाकीचे बिल्डींग पेंटींग आसलें, रस्त्याचें डांबरीकरण आसलें. 2015 फ्लोट जाल्लो आनी तेन्ना ऑलमोस्ट तो देवेन नायक म्हणटा हांगचो एक कॉन्ट्रॅक्टर काणकोणचो ताका पडलें. पूण तो टेंडर ताका मेळून पसून ताका फायनान्शियली अप्रुवल मेळनासलें, ताका लागून तेणें काम केलें नासली, व्हड करोड मेळ्ळें काम केलें. तेजे नंतर आतां परिस्थिती वाडत आसली, बिकट जायत आसली ह्या बस स्टँडाची. मागीर आतां फाटलीं कितलीं वर्सां जालीं लोक प्रत्येक काणकोणचे जे लोक आसा पळय, प्रजा आहा ती बोवां मारताली. जे त्या बस स्टँडा भितर आसा ते शॉपकिपर्स, बसवाले, ते RTO ते काम करतात ते लोक, तशें आमचे सिटी ऑफिसां जे जाणटेले सदांच बोवां मारताले आमच्यान हांगा रावपा जायना म्हण, उबें रावपा जायना म्हण, किंवां पावस पडलो तेन्ना तेजी दखल घेवन प्रत्येक ते काणकोणचे नागरिकान मागणी करताले. त्या NGO जावं पॉलिटिकल पार्टी जावं सदांच सातत्यान तेजे वाटपुरो केला. पण ह्या प्रशासन इतली न्हिदलें आसलें आनी वेवस्थापन ताका लागून जागी जायनासलें. मागीर पयर आतां लेटेस्ट मागीर आतां ह्या 2020 जेन्ना आमी एक आमकां आयकलें आमी म्हणजे वायट परिस्थिती आसा आनी लॉकडावना वेळार खुबशा लोकांक थंय डॅमेज जालें. ते हुंदीर भितर सन तेंगेले शॉपांचें सामान खालें. मागीर एक दिसा पावस पडले आनी पावसा भितर पण तेगे सामान लॉस जालें. ताका लागून आमकां दिसलें आमच्यान इजी कितें जावंक शकता ते एक चुट्टा आनी एक ताडपत्री तापत घालून कितें करया म्हण. ताका लागून ते थंय आमी करपाक गेले. पूण प्रशासनाच्या आमी काय थंय एनक्रोचमेंट करपाक गेले ना, कितें हडप करपाक गेले, जस्ट डॅमेज करपाक गेले, फक्त कितें बरें करपाक, कितें थंय लोकांक त्रास आमच्या पळोवपाक नासले. मागीर ते गेले तात्पुरते तांकां आमी मदत करची म्हूण गेल्ले. आनी तेन्ना आमी पोलिशेन आनी कलेक्टरान आमकां मध्यस्थी केली आनी तेणी सांगलें आमी जातले प्रयत्न करतात जातले बेगीन काम करून घेवपाचें, ताका लागून तुमी हें करनाका. आनी तेन्ना ताबडतोब रोखडेच हेची दखल घेवन हेणी डेप्युटी कलेक्टर पयलीं घेतली आनी तेणें पयलीं इन्स्पेक्शन वचून करून तेणें सांगलें. आनी आमी जेन्ना पळय अशें शिवपा वयले तेन्ना परत तेमी ताडपाचो एक निर्णय घेतलो, डिसिजन घेतलो, एक असो आदेश दिलो प्रशासनाक आनी गोंयवंतपाच्या वेवस्थापनाक, जो पर्यंत तुमी रिपेर करना 15 दिसां भितर तुमी रिपेर करना, 15 दिसां भितर रिपेर करना जाल्यार तो आपूण अनसेफ म्हण डिक्लेअर करतलो. हेजी फाटल्यान तेणें कारणां दिल्लीं. समज हांगा ह्या बस स्टँडार समज कोणूय समज कितें जावन समज कितें डॅमेज जाली, कोणाचेर समज कितें पडलें जाल्यार आपूण तें हें करपाक शकपाना, मॅनेज करपाक शकपाना. ताका लागून तो आपूण अनसेफ म्हण तो बस स्टँड सील करतलो. हेज मुखार हांव काणकोणकारांक सगळें अपील मारता, काणकोणचे प्रजे अपील करता, तुमकां समज कितें विशय आसा तुमच्या गांवांक, तुमकां समज तो तुमी निवडून दिल्ले प्रतिनिधी तुमचे आयकनात, त्या भाऊ ते कोणू जावं, आमदार जावं, ZP जावं, सरपंच जावं, पंच जावं, चेअरपर्सन, जाल्यार ते दुसरो ऑप्शन म्हण तुमकां कलेक्टर आसा बऱ्यापैकी हांगा एक बरो काम करपी धडपडीत व्यक्तिमत्व असलो एक डेप्युटी कलेक्टर आमकां काणकोणा मेळ्ळें आसा. हेजो तुमी फायदो घेयात आनी तेजे उपरांत ते नजरे हाडियात, तो तुमकां तो न्याय दितलो. स्टँडा लागून जेन्ना आमी आवाज उठयलो आनी आमी डेप्युटी कलेक्टरा फुडें गेले आनी तेणी जेन्ना डायरेक्ट ऑर्डर काडली की आमी हो बस स्टँड बंद करतले, प्री मॉन्सून पयलीं जर काम जाल्यार बंद करतले, तेन्नाच प्रशासनाक जाग येयली आनी तें काम सुरू जालां विदावट फायनान्शियल अप्रुवल, विदावट वर्क ऑर्डर टू कॉन्ट्रॅक्टर. म्हणून आमी हेजी सगळी श्रेय आमी दिता आमगे डेप्युटी कलेक्टर पृथ्वीदास गांवकाराक. आनी ताका लागून आज ताका मुद्दम अभिनंदन करपाक आमी आज हिंगा आयिल्ले. आज काणकोण बस स्टँडाचें काम स्टार्ट जालां तें एक आमकां काणकोणकाराक उमेदीचें एक अशें दिसून येयलां. आनी आमचें खरें तर आयज आमी आमच्या डेप्युटी कलेक्टराक वालोर म्हणटाय, कित्याक आमी तेजे कडेन 3 आमी मागणी दवरल्यो, त्यो तिनूय आमकां तेणी मागणी क्लियर करून दिल्यो. अशें करून तेणी आमच्या एक काणकोणकाराच्या लोकांचो विश्वास वाडोवन दिला. आनी आमी सदांच ह्या आमच्या डेप्युटी कलेक्टराचे हितू आसतले, उपकारा आसतले काणकोणकार.